आयची फोणेची अपडेट दिता आसतना सगळ्यान पयलीं जे गणेश चतुर्थी आतां सप्टेंबरान 10 तारखेक येवपाची आहा तिजो आतां मार्केटान पळयलें जाल्यार चवथीचो बाजार असो दिसपाक लागला। सगळे कडेन लोक मार्केटिंग करता तेंय दिश्टी पडटा बाजारान, बागायतदारान, सुपर मार्केटान तशेंच। आनी ह्या वर्सा प्रत्येक सार्वजनीक गणपती आहा फोंड्या जावं मार्सेलान जावं उसगांव दिसकार हेंच्यांनी सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की 1.5 दिसूच हे गणपती सगळे आसतले आनी त्याच प्रमाणे ते सार्वजनीक गणपतींचें पुजन करतले म्हणून। आनी एक अत्यंत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जे आमी पळयता की बेतकी हॉस्पिटल आसा तें प्रायमरी हेल्थ सेंटर खूब जुनें हॉस्पिटल हेल्थ केअर सेंटर। सो हांगासर हे येताच पेशंट जावं येताच, पण त्याच बरोबर हांगासर जो तेकोन हो जागो आसा थंयसर आतां एक मोठो प्रोजेक्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे तशेंच पंचायत हांणी घेतलेलो आसा आनी हेजे पायाभरणी जी आसा ती आयतारा हांगासर जातली। आनी हे जे हॉस्पिटल हांगासर येवपाचें आहा तेजे 22 कोटी 28 लाख रुपया खर्च आसा आनी हे JSIDC मार्फत हे बांदप जातलें। आनी हितूर सगळ्यो सोयी आसतल्यो ज्यो नॉर्मल हॉस्पिटलान आसता त्यो, म्हणल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोकांक हांगासर GMCन जे वयचे पडटाले म्हणल्यार वळवय म्हणया, केरी, सांतिस्त्यो, कुमारजुवा, मार्सेल वाठार ह्या लोकांक हांगसर हें बरें पडटलें। आनी म्हाका दिसता किंचित एक 2-2.5 ते 3 वर्सां भितर हें कन्स्ट्रक्शन जातलें। आनी त्याच प्रमाणे जवळ जवळ आतां सरपंचा कडल्यान आमी म्हायती घेतली तेन्ना 70,000 लोक जेन्ना ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येता तेन्ना खंय तरी हांगासर ह्या हितूर हेल्थ केअर सेंटरान तेंची उणीव जाता। आनी हांगासर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणल्यार मोठें अशें 22 बेडेड हॉस्पिटल हांगासर जातलें। आनी आयतारा सकाळीं 10 वरांचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे हेंचे हस्तुकी हांगासर पायाभरणी जातली। आमी आतांच पळोवपा येयले कितले बरें ही तयारी चालू आसा ती। सो सद्या सगळी तयारी जाल्ली आसा। ही एकंदर आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट।